इट इज एन ड्रेनेज कनेक्टिविटी. पुराय मळा लेक तेकोन आशिल्ली सगळ्यो ड्रेन हाडून आमी मळा लेकान सोडल्या. सो दॅट उदक आसपासचें आहा पळय न्ही, म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनूय जालें ताका आमी म्हणूंक शकतले. ड्रेनेज कनेक्टिविटी केल्ल्या कारणान सगळें उदक मळ्यांतल्या लेकांत येतलें, मळ्यांतलें लेक भरलें वतलें. सेकंड, इन्क्रिजींग द स्टोरेज कॅपेसिटी ऑफ मळा लेक. पयलीं मळा लेक उथळ आशिल्लें, आमी तें आतां खोल घातलां म्हणून तेजी इन्क्रिजींग कॅपेसिटी वाडल्या. स्टोर करपाचे भितर उदक कॅपेसिटी जी वाडपाक जाय आसली पळय न्ही ती वाडयल्या, जेणे करून चड उदक स्टोर करपाक शकतले. थर्ड, इट इज इन कंट्रोल ऑफ द एंट्री एट अ हाय टायड टायम. हाय टायडाच्या वेळार क्रिकांतल्यान उदक जे लेकान येतालें ताजी एंट्री जी आसा ही गेट घालून आमी कंट्रोल केल्या. इट इज ऑटोमॅटीक गेट एट ड्युरींग द हाय टायड वील क्लोज दॅट गेट सो दॅट हाय टायडचें उदक हे लेकान येवचें ना. ही तिसरी सिस्टम आमी ह्या प्रोजेक्टाची आसा. आनी चवथी, वीच इज एन फ्लडींग पंपींग स्टेशन. म्हणजे आतां पळयल्ले आमी 5 पंप ऑल टुगेदर, रायट बदामी 5 पंप घातल्या. ताणी कॅपेसिटी आनी ते सांगला सगळें उदक मळा लेकांतले येवटेंतल्यान काडून परत क्रिकान घालप. म्हणजे ह्या मळा लेकाचे उदकाची कॅपेसिटी ही वाडोवूच दिवप ना. ते आसा तितकें उदक काडून जशें क्रिकान घातलें तें क्रिकांतलें उदक परत एकदां मांडवीक वयतलें. हे फ्लडिंग स्टेशन सगळ्या मळ्याकारांक हांव सांगपाक सोदतां, मळ्यांतल्या परिसरांत जे लोक रावता हाज्या फुडें भिवपाची गरज ना, तुमचो पूर येवपाचो ना. हे खास करून मळ्यांतल्या लोकां खातीर ह्याय पावसान भिवपाची गरज ना. आनी इन फ्युचर सुद्दां कित्याक सांगलां हांवें, तितक्या कॅपेसिटीचें पंपींग स्टेशन आसा. आमी जी फ्लड कंट्रोल गेट घातल्या पळय न्ही त्या गेटीचेरूय आमकां विश्वास आसा.